दिव्यवाणी 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 आमच्या समिया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी ह्या लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान हांव तुमकां स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो. भोव मोगाचनो कीर्तन 119 ओळ 70 आणि 2, Psalm 119 verse 72 अशें म्हणटा. रुप्या भांगराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास सर्वेस्परा देवा, तुझ्या तोंडांतल्यान भायर सरचें धर्मशास्त्राचें उतर म्हाका चड मोलादीक. The word of God is more precious than thousands of gold and silver coins. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. हे गीत आम्ही गाऊन ह्या मागण्याची सुरुवात आम्ही करूया. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ರೋಗ ಬಾಧೆ ನನಗೆ ಬಂದರು, ಎಂಥ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. भोवमंगळा सर्गीचे बापा, तुझ्या दैवीक उतरां थंय तुझ्या भुरग्यांक तूं गूण करताय, बरें करताय, तांकां नाशाच्या फोंडांतलो तो निवारताय. तुजें उतर जिवंत आनी क्रियाशील जावन आसा. तुजें उतर आमकां सुटका दिता, सोडवण दिता, आंतरीक बरी भलायकी दिता, शांती आनी समाधान दिता,
आमची दिश्ट सर्गींचेर खंचोवन ह्या संवसाराचें जिवीत सासणाच्या जिविताक एक वर्ती तयाराय जावन बदलूंक तूं आमकां फोव करताय. तुज्या उतरांत तें सगळें तुवें रचलाय, सगळें तूं तुज्या भोव पवित्र शेवटाक तूं चलोवन व्हरून आसाय. त्याच तुज्या भोव पवित्र उतरांत आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तुजें उतर मोरये माया बरी आमच्या काळजांत जगोवन दवर. त्या उतरा प्रमाणें जिवन ह्या संवसारांत तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सौर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या भुरग्यांक बापा बरी भलायकी सुटका सोडवण शांती समाधान आनी आशिर्वादांचो शिवर भरपूर तरान फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजान्ना. भोव मोगाच्यानो तुमी सगळीं कशीं आसात? ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान आनी घनान हांव तुमकां स्वागत करता. जर कोणाक इगर्जी वचोंक जायना, रेतीर मंदिराक वचोंक जायना, खोपेलाक वचोंक जायना, तसले लोक सगळ्या संवसारा विविध जाग्यांनी आसात, तसल्यांक ह्या आंतरजाळाद्वारे थ्रू द इंटरनेट आनी हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम तुमी आसल्या जाग्याक येवन पावता आनी ह्या वरवीं तुमी खंडीत जावन जायते बरेपण जोडून आसात. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वर्तें बरेपण दिता, मात न्ही तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां करता. कशें हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत देवाची वर्ती आशिर्वादां जोडून घेवंक आमकां फावो करतात तें मोगाच्यान आज आमी नियाळ करया. एक वर्ती खबर तुमी ह्या दिसांनी आयकली या वाचली जावयेत. मूडबिद्रीच्या आलंगार फिरगजेन एक भयण श्रीमती हेलेन लोबो सगळो पवित्र पुस्तक आपल्या हातांनी बरयता आनी बरयता आसतना नवे तेस्तामेंतांत 20 आनी 7 बूक आसात ते बरोवंक तिका 5 म्हयने लागले. तर पोरण्या तेस्तामेंतांत आसते 40 आनी 6 बूक बरोवंक तिका 6 म्हयने लागले. आनी सांगाता 11 म्हयन्यांनी सगळो पवित्र पुस्तक तिणें बरयलो. आनी अशें बरयचें जाल्यार तिणें कितलो त्याग सॅक्रिफीस केलो. तिका जायते जबाबदारी आसात, कुटुंबाची जबाबदारी आसात, दिसपडतो ग्रास करची जबाबदारी आसा. सगळे तिणें सांगाता करनच त्याग सॅक्रिफीस करून तो पवित्र पुस्तक बरयलो. तर तिका आसलो तो मोग पवित्र पुस्तक असो. 1000 ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. म्हणजे कीर्तनाच्या बुकांत अध्याय 19 म्हणजे 119 चॅप्टर वर्स 72 वोळ 22-70 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. रुप्या भांगराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास सर्वेस्परा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या धर्मशास्त्राचें उतरां म्हाका भोव मोलादीक जावन आसा. देवाचें उतर आमकां मोलादीक जाल्ल्या वेळार मोगाच्यानो आमी देवाचें उतर आयकूंक, तें वाचूंक, तें नियाळ करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक व्हडा अत्रेगान आमी फुडें सरता. म्हजो एकलो बरो फ्रेंड आसा, ताचें नांव सत्यहासा नाझरेथ. हो न्ही जावन एक क्रिस्तांव न्हय आसलो की ताचे ल्हान प्राय, पूण ताच्या तरणाट्या प्रायर जायत्या वायट सवयांक वळख जालो. पूण ताचें बिझनेस तो करतालो आनी त्या बिझनेसान ताका लाभ जाल्यारय तो सगळे पयशे होगडायतालो आनी ते बिझनेसय सडनातलें. ताच्या बदलाक ताका पियोणें आनी जायते वायट इश्ट ताका आसले. पूण ताच्या जिवितांत ताका एक आशा आसली, आपणाक देवाचो अनुभव जायचे आनी देवा ती एक नवें जिवीत जियेसी. आनी ताणें देवा लागीं मागलें की देवा, जर तर म्हाका तुजो खरो अनुभव जाता, हांव म्हजे सगळे वायट सवय सोडटां आनी हांव म्हजें जिवीतच तुका समर्पण दितां. अशें ताणें मागल्या त्या दिसाच तो ट्रेनार वयच्या खातीर मुंबयच्या लोकल ट्रेनीक स्टेशनार राखून आसलो. आनी ताणें बसले देगेन ताणें पळयलें कोणीक एकल्यान एक बूक सोण गेला. आनी तो बूक कितें घडना म्हूण ताणें हातांत उखलून पळयलो. आनी तो बूक उखलून पळयता आसतना थंयसर बरयलां सत्यवेदा म्हणून, म्हळ्यार स्वताचो पवित्र पुस्तक. आनी तो बूक कोणाचो जावयेत म्हूण उक्तें करतना ताका त्या व्यक्तीचें नांव त्या बुकाचेर बरयल्लें, फोन नंबरय ताका मेळ्ळें. तक्षण ताणें फोन केलें. तक्षण तो व्यक्ती म्हणलो, ताका खुशी जाली, संतोश जालो की ताचो बूक कोणाक तरी मेळ्ळा. तो बॉम्बेंत आतां
भायर गेला एका म्हयन्या उपरांत पाठी येता एका म्हयन्या उपरांत तो बूक पाठीन दिवंक ताणें सांगलें देखून ह्या सत्यहासाक बगलें ताणें हो बूक वासी जंय कितें आसा गे म्हण आनी ताणें वाचता आसतना थंयसर देवाचें उतर ताका स्पश्ट करून विवरसूंक लागलें की सत्यहासा हो व्यक्ती देवाचो भुरगो देव ताचो मोग करता सासणीक मोगान खरो देव नीज देव सर्ग आनी संवसार रचलेलो देव मनशांनी बांदलेल्या खंयच्याच देवाळांनी जावं दी खंयच्याच बांदपांनी जावं दी तो जियेना रोकाडाच्या फातरांच्या भांगराच्या या रुप्याच्या या खंयच्याच वस्तूंनी तयार केल्ल्या कसल्याच इमाजिनी जावं दी मुर्त्यांनी जावं दी या बॉम्ब्यांनी जावं दी देव वस्ती करिना देव सगळ्यांचो रचणार देखून रचलेल्या खंयच्याच वस्तूंनी तो वस्ती करिना बगार देवान आपल्याच सुरपायाच्या आपल्याच सारक्याच्या मनशांक रचला त्या मनशांच्या काळजांत देव वस्ती करता आनी जर तर मनीस त्या देवाक वळखता स्वामी जेजू क्रिस्त देवच म्हूण स्विकार करता स्वामी जेजू क्रिस्त संपूर्ण देव जावन आसा सैमान तरी मनशांच्या सोडवणे खातीर ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मलो एका अहंकारितान मरे माये थंय तो जल्मलो आनी ताणें खुर्सार मरोन सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण केल्या ताणें थंयसर खुर्सार अखरेसो थेंबो रगत ताणें व्हरयला आनी सगळ्यांच्या पातकांचे थंयसर मोल ताणें त्या खुर्सार दिलां आनी तो पुनर्जीवन जातना सगळ्या मनशा कुळाक पुनर्जीवन जावंक ताणें आपोवणें दिलां आनी ताच्या स्वर्गारोहणा थंय आनी थंय सर्ग उक्त जाता मनीस देवा थंय राजी जाता आनी जो कोण जेजूक खरो नीज सोडवणदार म्हूण स्विकार करता ताका सासणाचें जिवीत लाभता देखून स्वामी जेजू एकलोच खरो सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्लो भाव हो सत्य आसा सदांच पवित्र पुस्तक वाचून सुरू करता दिंबयेर पडोवन मागणें करून सुरू करता आनी दीस वेता आसतना सर वायट सवय सोडता सोरो सोडता मात न्ही हर एक तराचे वय ताची पातकां खोटे सवय सोडता देवाच्या मोगान जियेत आसतना ताका स्वामी जेजूचो एक विशेश अनुभव जाता जेजू ताजे लागीं उलयल्लो ताका अनुभव जाता आनी जेजू ताचे लागीं म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका वेंचलां तूं म्हजोच म्हणून देखून स्वामी जेजूक तो साक्ष दिवंक लागता आनी थंयसर हांगासर रेतेरेक वता मागण्या जमतीक वता सांगता आसता जे बिझनेस बरें कर चलयत आसतना ताका एक नवें एक सत उगडापें जाता ह्या देवाचो संदेश ताका येता ताणें ताच्या बिझनेसाक नवें नांव दिवचें म्हण आनी तो नवें नांव दिता डिवायन वर्ड पार्टनरशीप फर्म म्हणून डिवायन वर्ड पार्टनरशीप फर्म ताजे इश्टांनी जायते जाणां ताका विचारलें तुजो पार्टनर कोण गे म्हणून तेन्ना ताणें म्हळें म्हजो पार्टनर डिवायन वर्ड म्हळ्यार देवाचो शब्द दैवीक शब्द आनी ताणें दैवीक शब्दाक आपणाचें जिवीत असो पार्टनर केल्या उपरांत केदाळे तो पवित्र पुस्तक व्हरतलो ताच्या कामाच्या जाग्यार पयलें पवित्र पुस्तक वाचून मागणें कर ताचें बिझनेस वेपार वहिवट प्रारंभ करतलो आनी अखेर करतलो आनी थंय हांगासर वचून तो साक्ष दितलो सुवार्थ सयत ताणें परगट करून सुरू केली आनी तो म्हणटा ताजें बिझनेस वाडलें आनी चडलें आनी चड बरें जालें जायत्या जाणांक दुर्बळ्यांक शिकच्या भुरग्यांक आनी जायत्या जाणांक कुमोग करून थंय ताका साध्य जालें आनी उपरांत तन स्वामी जेजू थंय तो पवित्र स्नान घेता आनी क्रिस्तांव जाता नवें नांव ताणें घेतलें सत्यहास नाजरेत म्हणून आनी उपरांत एका बऱ्या कातोलीक क्रिस्तांव स्त्रिये लागीं तो काजर जालो आनी ताच्या उपरांत ताका 5 जाणां भुरगीं जल्मलीं त्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी एकलो पाद्र्याप जाला आनी एक सिस्टर जाल्या अशें बरें कुटुंबा जिवीत तो जिवन आसा आतां ताका जायती प्राय जाली आनी तो खंय गेल्यार क्रिस्ताक साक्ष दिता आनी तो म्हणटा देवाचें उतरान म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलयलें देखून म्हाका देवाचें उतर त्या रुप्या भांगराच्या हजारो नाण्या प्रास चड मोलादीक त्या देवाच्या उतरांतय म्हाका म्हज्या जिवितांत अजापां विजमितां वर्ते अद्भुतां म्हाका अनुभव जाल्यान म्हूण तो मोगाच्यान देवाक साक्ष दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाच्यान म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक देवाचें उतर कितलें मोलादीक जावन आसा देवाच्या उतरांतय मोगाच्यान आमकां बरी भलायकी मेळटा आमच्या पातकांचें भोगसणें आमकां मेळटा आमकां सुडका सोडवण मेळटा आंतरीक बरी भलायकी मेळटा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळटा देखून म्हज्या जिवितांत म्हाका भोव मोगाचें एक मागणें हांवें वैयक्तीक तरान सांगचें पूण आज तुमकां समेस्तांक हांव तुमकां सांगता हें मागणें एक भोव बळादीक आनी सत्यवंत मागणें जावन आसा तें मागणें जावन आसा पवित्र पुस्तक मोगाच्यान आमी हातीक घेवन आमी तें मागणें करचें जर तर तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तो तुमच्या हातीक घेया तुमच्या लागीं ना जाल्यार तो पवित्र पुस्तक तुमच्या हातांत आसा म्हणून तुमी नियाळ करा ध्यान करा दोळे धांपून हें मागणें तुमी म्हणा
हो म्हजो पवित्र पुस्तक. म्हजो देव ह्या पवित्र पुस्तका मार्फत म्हजे लागीं उलयता. हांव कितें जावन आसा म्हणून हो पवित्र पुस्तक म्हाका बरें समजयता. आनी जें कितें हांव करूंक शकता म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव करूंक शकता. हांव देवाचो भुरगो जावन आसा. देव म्हजो जावन आसा. देव म्हजे तर्फेन म्हज्या पक्षेन तो आसा. वायटाची खोटेपणाची दुश्ट पाताळाची सकत म्हाका कांयच करूंक शकना. म्हजें साल्वासावंस देवाची खुशी जावन आसा. आनी हांवें क्रिस्ताक परगट करीचे आनी चड लोकांक जेजू लागीं हाडचेंच म्हज्या जिविताचें मिसांव जावन आसा. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे मागणें मोगाचें परतून तुमच्या जिवितांत सांगा. हो जावन आसा म्हजो पवित्र पुस्तक. म्हजो देव ह्या पवित्र पुस्तका मार्फत म्हजे लागीं उलयता. जें कितें हांव जावन आसा म्हण हो पवित्र पुस्तक म्हाका सांगता तें हांव जावन आसा. जें कितें हांवें जावयेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव जावंक शकता. जें कितें हांवें करयेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव करूंक शकता. हांव देवाचो भुरगो. देव म्हजे पक्षान आसा. देखून वायटाची खोटेपणाची दुश्ट सकत जादूमंत्राची सकत ह्या पाताळाची सकत म्हाका कांयच वायट करूंक शकना. म्हजें साल्वासावंस देवाची खुशी देवाची येवजण जावन आसा. आनी हांवें जेजूक परगट करीचे आनी चड लोकांक समया जेजू थंय साल्वासांव जोडिशें करीचे. हेच जावन आसा म्हज्या जिविताचें मिसांव. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो हें देवाचें उतर हांव आनी तूं सांगता आसतना ह्या देवाचें उतर तेर हांव आनी तूं पातयता आसतना वरती अजापां वेगमीत आमच्या जिवितांत जातात. देखून हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 12 अशें म्हणटा. Hebrews chapter 4 verse 12. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. दोन दारीच्या तालवारी प्रास चड तें बोळादीक. आत्मो आनी जीव हाच्या मदले आसतो ताफावत तें कातरूंक शकता. हाडां आनी हाडाचो सत्व सहित तें मेकळें करूंक शकता. मनशाच्या काळजांतले हर एक आलोचना सहित तें उगडापें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें उतर मोगाचेनो जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. देवाच्या उतरांत जीव आसा आनी त्या देवाच्या उतरांत विशेष सकत आसा. देखून आमी वाचता पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइशे देवाच्या उतरांच्या सक्तेन त्या तांबड्या दर्याच्या मुखार उबो रावन फर्मायता आसतना तांबडो दर्यो 2 वांटे जावन विंगड जालो. दर्याचें उदक वंडे बरें उबें रावलें. लगभग 20 लाख इस्रायलीत देवाचे लोक थंयसर सुक्या धरणी वयर उतरोंक ते शकतात. आनी इस्रायल परसा 40 वर्सां त्या मरुभुमींत पैण करता आसतना तांचे पांयांचे खाती सरले नात खंय. तांची वस्त्रां पिंजली नात खंय. आनी जेन्ना तांकां भूक लागता आसतना आकाशांतल्यान मन्ना देंवता देवाच्या उतरांच्या सक्तेन. तांकां तान लागल्या वेळार खडपांतान उदकाचो व्हाळ व्हाळटा देवाच्या उतरांच्या सक्तेन. दावीद एक तरणाटो भुरगो. ताच्या मुखार तो गोलियात व्हडलो सयत राक्षस 9 फीट उबा रायसो धडंग जिवाचो. ताका पळोवन सगळी इस्रायल परसा भियान कांपोवन धांवतेली. पूण दावीद राय ताच्या मुखार उबा रावता. ताच्या हातांत कसलेच आयुधां कसलेच हातेरां नातलीं. भाले नातले, तीर नातले, या दोंडू नातले, तालवार नातली, या झुजाचीं अस्त्रां नातलीं. बगार ताचे लागीं आसले एकच हातेर देवाचें उतर. त्या देवाच्या उतरांत तो गोलियाताचो फूड करता आनी त्या राक्षसा संपूर्ण तरान नाश करूंक तो शकता. देखून सांत पावल म्हणटा देवाचें उतर जावन दी तुज्या हातांतली तालवार. मोगाचें देवाच्या उतरांची तालवार. दैवीक रेतेर मंदिरांत मुल्की हांगासर आसा. दैवीक रेतेर मंदिरांत मोगाचें निरंतर रेतेर जातात. हप्त्याचे रेतेऱ्यो आनी हप्त्याच्या अकरेक थंयसर शनिवाराच्या दिसा एका दिसाचे रेतेर लोक हारींनी थंयसर येता आनी रेतेऱ्यो करता. कित्याक रेतेर वेळार मोगाचें देवाचें उतर थंयसर परगट जाता. देवाचें उतर परगट जाताना कितें जाता? देवाचें उतर परगट जाता आसतना हांव एका फिरगेची थंयसर फेस्ताक गेल्लो. व्हडल्या फेस्ताचे मिस जाताच भायर येता आसतना एकली भयण बॉम्बेत आसली. ती गांवाक आयिल्ली त्या व्हडल्या फेस्ताक. ती म्हाका धांवून येवन म्हणटा फादर तुमचे लागीं म्हाका उलोवंक आसा. हांवें म्हणलें कितें जालें? हांव तुमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान दैवीक रेतेर मंदिर मुल्कीतान येवचें मिसाचें बलिदान आनी आराधन सदांच सकाळीं 5 वरां उठोवन हांव तें पळयतां.
आनी ते पळयतसर म्हाका विशेष दैवीक अनुभव जाता, कित्याक म्हज्या कुडीर जायते फोड पडलेले आनी म्हजी कातीक जायते एलर्जी जाल्ली. जायत्या डाक्टरांचे वखद 10 वर्सां हांव घेतां, हांव गुण जायनातली. पूण जेन्ना देवाचें उतर थंयसर तुमी परगट करचें हांवें आयकलें आनी त्या देवाचें उतरां थंय हांवें म्हाकाच समर्पण दिलें, म्हजें जिवीत बदललें. म्हज्या कातीची पिडा सगळी नपय जाली. पळया फादर हांव कशी आसां. पयलीं कशी आसली ती मोबायल उक्तेकार म्हाका पयलींचे तिचे फोटे दाखयता. कितले तिच्या आंगार ते फोड आसले, ते फोड जावन उपरांत गूण जाल्ले रुवां आसलीं, विद्रूप दिसतली. पूण ती म्हणटा देवाच्या उतरान म्हाका बरें केलें. आनी तीच म्हणटा फादर तुमी परगट केलें तें देवाचें उतर. जाणवायाच्या बुकांत अध्याय 16 वळ 12, बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12, कसलोच आलो पालो वा लेप गूण करून सकानांतली पिडा सर्वेस्पर देवान आपलें उतर धाडून गूण केलें. पळय मोगाचेनो, संवसारीक कसलेच वखदा वरवीं गूण जायनातली पिडा, डाक्टराच्या चिकित्से वरवीं बरी जायनातली पिडा सर्वेस्पर देव आपल्या उतरांनी बरी करूंक आशेता. जर तर तूं देवाचें उतर स्विकार करताय, देवाचें उतर तुका गूण करता. मरी माहिती मोगाच्यान वर्ती अजापां विजमितां करतात न्ही. वय लुड्स म्हणल्यार जागो आसा थंयसर फ्रांसान, सगळ्या संवसाराचो लोक थंयसर वता. थंयसर त्या पून शेताक वता. कित्याक थंयसर वता? थंयसर मोरी माय बर्नादेताक दिश्टी पडली. सांत बर्नादेताक 1858 इस्वीन एका फातराच्या माट्यांत ती थंयसर दिश्टी पडली. देखून आमच्या गांवांत ती आमी मरियमेचो ग्रोटो करता आनी थंयसर फातरांचें एक ल्हानशें माटें कर, ताचे भितर आमी थंयसर मरियमेची इमाज दवरता आनी थंयसर बर्नादेत आनी दिंबयेर पडोवन मरियमेचें दर्शन घेवचें तसलें एक दृश्य आमी आसा करता. बर्नादेताक थंयसर मरी माय दिश्टी पडली, मात न्ही त्या खडपार्थान उदक वळाशें केलें मरियमेन. थंयसर एक ल्हानशें तळें आसा. सगळ्या संवसाराचो लोक थंयसर फ्रांसाक वता, थंयसर त्या लुड्साक वता आनी त्या लुड्साच्या तळ्यान बुडल्या वेळार कितलेशेच तरांचे पिडा गूण जातात. आरेगार बरे जाल्यात, कॅन्सर पिडेच बरे जाल्यात, विविध तरांचे मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाले बरे जाल्यात. मरियम थंय कशे लोक बरो जाता. सगळ्या संवसारांत अधिक चड पुण्यक्षेत्राचे यात्रेक येवचे म्हळ्यार लुड्सां. आमच्या भारत देशांत ही अधिक चड वय पुण्यक्षेत्राची भेट करतात वेलांगणी. थंयसर अजापां जातात. कित्याक मरी माय ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचें उतर तिका आयलें त्या सांत गाब्रियल महादूताद्वारे. जेन्ना त्या महादूतान गाब्रियलान मरियमायक म्हळें देवाक साज जालें कितेंच ना, देखून तूं अवंकार तरी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं देवपताची आवय जातली म्हूण सांगता आसतना देवाचो संदेश दिता आसतना मरी माय तक्षण त्या देवाच्या उतरांक आपणाकच खालती मान घालता. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 8, लूक चॅप्टर 1 वर्स 38, आबळे हांव समयाची साकर सर्वेस्परा देवा तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आनी तक्षण देवपुताची आवय ती जाली. म्हणजे देवपुताक आपल्या गर्भांत ती गर्भी सांबावली, ती गर्भेस्त जाली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचेनो मोरी माय ती वर्ती अजापां विजमितां करूंक शकता. कित्याक तिची सकत न्ही, मरियमेची सकत न्ही, तिच्या पुता जेजूची सकत देव पूत जाल्लो, संवसारांत मनीस जाल्लो, तिच्या गर्भांत तो 9 म्हयने आसलो, तिणें ताका प्रसूत जाल्लें. देखून ती आपणाकच त्या देवपुताक देव शब्दाक समर्पण दिलें. देखून तिच्या मारिफांत वर्ती अजापां विजमितां जाता. आज हांव आनी तूं म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवाचें उतर आमी स्विकार करता आनी आमी म्हणटा आबळे हांव एक सर्वेस्पराचो साकर, सर्वेस्पराची साकर, सर्वेस्परा देवा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणटा. त्याच घडये देवाचो शब्द म्हजे थंय तुजे थंय वर्ती अजापां विजमितां करूंक शकतलो. कीर्तन 107 साम 107 वर्स 20 म्हणटा सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता, तांकां नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्याच घडये तूं खंयसर आसल्यार सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडता. जर तर आज देवाचो ताळो तूं आयकताय, तुजें काळीज धारण करिनाका, तुजें काळजाचीं दारां उक्तें कर. सर्वेस्पर देवाक स्वागत कर तुज्या जिवितांत. देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवर. तुजें जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दी आनी सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालता. ह्याच घडये तुज्या कुडीचेर माथ्यातावन पांयां पर्यंत तुज्या कुडींत असली हर एक पिडा तो गूण करता. तुज्या मतींत असलें अशांती, नासमाधान, निरासपण, देदेसपरपण तो तुजें पयस करता. तुका मानसीक बरी भलायकी, जिविताची सवस्थकाय, धदोसकाय दिता. तुज्या कुडींत असले सगळे दुखी पयस करता. मरणांतीक पिड्यांतले देव ह्याच घडये तुका बरें करता, गूण करता. मात न्ही
तुज्या बिझनेसाचेर तुज्या व्यापार वैभटाचेर देव आशिर्वाद घालता. तुका जर तर एक बरें काम ना सर्वेस्वर देव तुजेर आशिर्वाद घालून बऱ्यांतलें बरें काम बऱ्यांतलो बरो दिसपडतो ग्रास तुका फोव करता. तुज्या शेता भाटांक बरो पावस येशें तुज्या शेता भाटांनी बरें बेळें जायशें बरीं फुलां फळां जायशें आनी बरो लाभ मुनाफो जायशें देव तुजेर आशिर्वाद घालता. तुज्या कामाच्या जाग्यार तुका प्रमोशन मेळाशें करता. मातनी तुजें काजारी जिवीत तुजें कुटुंबा जिवीत वय आपुरबेचें आशिर्वादाचें जायशें करता. आनी तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तूं वाडटलोय सरतलोय आनी महान जातलोय. हर एक ग्रेस्काय हर एक सवलती तूं आपणायतलोय. मातनी सासणाचें जिवीतय तूं समियान जेजू थंय जोडून घेतलोय. देखून दोळे धांपून तूं मागणें कर म्हज्या भावा. दोळे धांपून मागणें कर म्हज्या भयणी. भोव मंगळा सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. कितलो अपुर्ब असो वर्तो महान दीस तुवें आमकां फोव केलोय. ही वेळ घडी खरीच पवित्र भाग्यवंत. तूं सर्गार आसाय तरी वय आमचेर दयाळ दिश्ट घालून आसाय. सर्गार तुज्या सिंहासनाचेर तूं बसलाय तरी थंय थांवन उठोन दोनी हात वयर कर. दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या भुरग्यांची दया कर खाकोत कर. आमचे बेरमत पाव बापा. तुज्या आशिर्वादान तुज्या भुरग्यांक गरज आसलें सगळें तूं फोव कर बापा. तुज्या उतरांतय आमी सुटका जोडणगेसें कर सोडवण जोडणगेसें कर. आमच्या पातकी पोंदोण्याचेर वडण्याचेर ताळण्याचेर आमकां जैतला पळय. फटेपणाची दुश्ट पाताळाची सकत जादू मंत्राची सकत काळोखाच्या मंत्राची सकत ब्लॅक मॅजीक म्हणटात आनी हर एक तराची यमकाडाची सकत आमचे थंय पयस धांवडाय बापा. तुज्या भुरग्यांक सवकास आयला पळय. हर एक आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचें न्हू वर्तो संतोष तुमच्या लागीं उलोवंक आनी तुमच्या सांगाता हो मागण्याचो वेळ देवा ती एकवटान करसूं. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. केदाळ तुमकां अवकाश मेळटा. दैवी कलोरेत्र मंदिराक येया. हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिराचो एड्रेस आसा डिवायन कॉल सेंटर कारनाड मुल्की रेल्वे स्टेशनांतल्यान चड पयस ना. ओन्ली 2 किलोमिटर्स फ्रॉम मुल्की रेल्वे स्टेशन. आनी थोडे ट्रेनी सुरतकाल रावतात. सुरतकाल रेल्वे स्टेशन इज जस्ट 15 किलोमिटर्स फ्रॉम हियर. 15 किलोमिटर मात्र. उडपी रेल्वे स्टेशन ऑलमोस्ट 40 किलोमिटर 40 किलोमिटर पयस आसा. मँगलोरचे रेल्वे स्टेशन लगभग 40 किलोमिटर्स हांगासर आसा. एअरपोर्ट चड पयस ना. मोगाच्यानो केदाळे हांगासर येवयेत. जाय तितली रुमां आसात. सवलती आसले रुमां. सेल्फ कंटेन्ड रुमां. बाथरूम वॉशरूम भितर असली रुमां आनी रेतर मंदिराच्या त्या मागण्याच्या सालाक रेतर मंदिराच्या त्या कपेलाक लागींच अशी रुमां आसात. तुमी येया. हांगासर 1 दीस 2 दीस न्ही 1 हप्तो 2 हप्तो 1 म्हयनो सयत रावन तुमकां विशेष दैवीक अनुभव सोडूंक एक वर्तो अवकाश. तुम्हा समेस्तांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದಿವ್ಯವಾಣಿ